भायर न्हय पावसान इतलो काळो केल्लो आसा ना जबरदस्त सामको आनी सकाळची जाल्ली आसा 9. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची 9 जाल्ली आसा आनी मम्मी गेले शेतान. सो हालींच्या दिसांनी नाही ती शेतान वयता. सो ती शेतान वयताना तुमकां खबरूच आसतलें म्हाजो रुटीन आख्खो मागीर चेंज जाता. सो जस्ट नाव हांव उठलें म्हटल्यार माझी सकाळ जी आसा न्हय ती लेटूच जाता. अरावंड सांगपाक गेलें न्हय 8:30 9 नाल्यार 9:30 ह्या भितर हांव उठ्ठा. मोस्टली 9:30 म्हटल्यार आमची चाव जाता. म्हाजें उठप एक तर 8:30 नाल्यार एक तर 9. ओके. आनी एकदां अशें जाता की बरेचशीं जाणां म्हाका कॉल करतात सकाळी सकाळी, पण हांव आसता सामकें न्हिदेन. सो म्हाजी सकाळूच लेट जाता. ओके. सो अशा पद्दतीन तर म्हाजी सकाळ जाल्ली आसा. ब्रश बीन करून घेतलेलो आसा हांवें आनी मम्मी शेतान गेल्ली आसा. मम्मी अरावंड 8 या 8:30 कितें तरी गेल्या. सो हालींच्या दिसांनी ते शेतान वयता, तेका लागून मातसो म्हाजोय रुटीन चेंज जाता. ओके. सो म्हाका आतां ब्रेकफास्ट रेडी करूंक जाय आनी एकदां सगळो रुटीन ओके आसता कारण ती एकदां करून वयता सगळ्यो गोश्टी म्हटल्यार जेवण बी सगळें करून वयता. एकदां अशें जाता की म्हाका फाटल्यान करचें आसता. सो आयज कितेंशें तशें आसा, आयज ती करून वचूंक ना, आयज सगळें म्हाजेर आसा. सो हांव करतलें. सो तुमचे बरोबर शेअर करतलें आयज म्हाजो रुटीन कसो कितें आसा तो. ओके. आनी ब्रेकफास्टाक म्हाका काडूंक जाय आतां पोळे, कारण बॅटर एक्स्ट्रा आसतातूच आमगे. ओके. पोळ्यांचे बॅटर जे आसा न्हय ते एक्स्ट्रा आसतातूच, कारण मोस्टली सांजचे टायमार ते म्हाका ते जाय पडटा. केन्नाय अशें कितें खावपाक सपोज रोस बीन आसलो न्हय जाल्यार हांव झटपट अशे पोळे काडटा आनी सांजच्या टायमार खाता. सो तेका लागून थोडे बॅटर आसा तेजे आतां हांव पोळे काडटलें. आनी मम्मीन सांगला पोळे काड म्हणून. जाय जाल्यार पावूय आसा. आयज चपाती करूंक ना तिणी. सो चपाती करूंक ना तिणी, सो तेका लागून पोळे काडटलें हांव आतां. तुमचे बरोबर शेअर करता. एक्चुली म्हाका पोळे बीन काडूंक ना अजिबात येयना, बट ह्या 2-3 दिसांक हांव शिकला. सो दाखयता तुमकां हांव कशा पद्दतीन काडटा तें. ओके. सो चला तर ब्रेकफास्ट करता आनी बाकीचे मागीर कामां करपाक स्टार्ट करता. ओके. आनी पावसाचें वेदर सांगपाक गेलें न्हय, ओदें पावस येवन गेलो, आतां बारीक बारीक शिवारता. तर चला किचनात या आनी सुरवात करुया दिसाची आनी ब्रेकफास्ट करुया. चला तर हांगसर मम्मीन न्हय फ्रिजांतले बॅटर हे पळयात काडून दवरला, म्हणजे मातशें बरें सेट जाता ते. हे पळयात. सो हेच्यात हांव पोळे काडून घेतलें. एक्स्ट्रा बॅटर आमगेर आसतातूच, स्पेशली म्हाका लागून मम्मी दवरतातूच, कारण तिका खबर आसा मन मारता तेन्ना मम्मी पोळे काडूं काय विचारता हांव, कारण सांजच्या टायमार म्हाका पोळ्यांची बीन हे येता, रोस बीन आसलो काय म्हाका पोळे जाय पडटा. सो हे पळयात. तर पोळे काडूंक ना आतां हांव स्टार्ट करता. 2 जाल्यार खूब जाल्या म्हाका. हे पळयात. ओके. चला तर हांगसर हांवें न्हय पोळे काडपाक स्टार्ट केल्ले. तुमी पोळे म्हणूं शकता, डोसा म्हणूं शकता, कितें बी म्हणूं शकता. तर हांगसर न्हय थोडेशे ट्रीक जे आसा न्हय ते हांव फॉलो करता. बरेचशे जाणां कडसून हांवें हे आयकलेलें आसा. पोळे जेन्ना थोडी नीव आसतना काडूंक वयता न्हय तेन्ना तेंचे पोळे जे आसा न्हय ते स्टीक जाता. आनी हांवूय जेन्ना पोळे मम्मी कडसून शिकोवंक हांवें स्टार्ट केल्ले न्हय, म्हाका चड टायम जावंक ना, 2-3 दीस जाले हांव पोळे काडूंक शिकलेलें आसा. सो स्टार्टींग सुद्दां म्हाका तेच प्रॉब्लम जाताले. एक तर म्हाका ते म्हटल्यार टर्न करपाक कळनासलें आनी एक तर ते स्टीक जाताले. सो हांगसर जेन्ना हांव हे पोळे काडूंक शिकलें न्हय तेन्ना हांवें सायड बाय सायड एक ट्रीक सुद्दां शिकली. म्हणजे एकदां अशें जाता की तवो जो आसता न्हय तो बरे तरेन सेट करपाचो आसता. थोडे अशें आसता की नीव तवे आसले कारणान ते न्हय कितें जाता पोळे तुमचे स्टीक जाता. तेका लागून एक ट्रीक हांव सदांच फॉलो करता. आनी ती जर तुमकां ट्रीक कळोंक जाय न्हय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा ह्या व्हिडिओन. हांव तुमचे बरोबर एका व्हिडिओन शुअर शेअर करतलें, म्हणजे हांव खंयची ट्रीक फॉलो करता आनी कशें कितें इजिली पोळे काडूंक शिकलें तें. हांगसर म्हाजो न्हय सेकंड पोळो जो आसा न्हय तो काडप चालू आसा. हो पळयात. सो ऑलमोस्ट जालें. आनी एका सायडीन हांवें न्हय चाव बी दवरल्या. सो दोनूय कामां जीं आसा न्हय ती म्हाजी वांगडाच चालू आसा. सो कशे पोळे काडले हांवें कमेंट करून मुद्दाम सांगा. हांव हालींच शिकला, म्हाका तितलें येना परफेक्ट. ओके. तरी बट हांव कितें करता ट्राय करता, एक गोश्टी मम्मी कडसून शिकता. सो हे पळयात अशा पद्दतीन हांवें 2 पोळे न्हय काडून घेतलेले आसा. आयज म्हाजो न्हय ब्रेकफास्ट बीन करून जाल्लो आसा. डोसा बिसा हांवें एन्जॉय केलो. आयज एकले बसून चाव घेतली.
बेजार येवपा लागलो च्या घेवपाक कारण एकले नाही मम्मी आमी कशी दोगांय वांगडा बसता सो म्हाका बेजार येवपा लागलो खावपाक लायट गेली आय थिंक सो तरी बट हांव कितें म्हणटा तशें हांवें ब्रेकफास्ट बीन केलो आनी आतां म्हटल्यार म्हाजे कडेन बरो टायम आसा आतां सारन बीन मारून घेवपाक जाय मम्मीन एक्चुली रुमान बीन बेडरुमान बीन मारलें बट तरी बट हॉलान बीन आतां हांव हें करून घेतलें आनी सोफा वयले बीन सिस्टमॅटिकली म्हाका आतां दवरपाक जाय सो टायम आसा म्हाज्या कडेन 10:30 हय 10:30 कितें तरी जाय दिली व्हडलोसो टायम जावंक ना ओके सो म्हटलें बारीक सारीक कामां थोडीशीं काडून घेतली हांवें कारण हे पळय विंडो क्लीन करपाक बसला बरेचशे दीस जाले प्लॅनिंग करताले विंडो क्लीन करतले आयज टायमूय आसा कारण जेवण तर म्हाका करूंक जाय पण हुमण करपाचें आसा मम्मी शीत करून गेले कारण म्हाका शीत बीन वाळूंक कळना ओके म्हाका येयना तें वाळपाक सो आनी कुकराचें आमी शीत कांयच जेयना म्हाकाय लायक ना मम्मीकूय लायक ना सो तेका लागून वाळून करता आमी शीत सो मम्मी शीत करून गेल्या फकत हुमण करूंक जाय 12-12:30 म्हटल्यार हुमण करपाक घेतले सो त्याच्या पयलीं म्हटलें सगळ्याक क्लीन करून घेवया सायड बाय सायड हें काम काडलें हांवें विंडो क्लीन करपाचें बरेचशे दीस जाले हांव प्लॅन करतालें की विंडो ह्या ब्रशान क्लीन करतलें भरपूर बारीक बारीक डस्ट जाता कितलोय क्लीन केलो तरी तो आसलो तसो खंयचो जाता काय खबर सो क्लीन करपाक आयज काडलें हें पळयात सो म्हटलें मदींशे प्लॅन करतले बट सुपारेचें काम जालें मदींशें तेका लागून तें उरलें सो एटलिस्ट म्हटलें आयज करया तर दाखयता तुमकां हो ब्रश कितलो युजफूल आसा हांवें मदींचो यूज करून पळयलो खूब युजफूल आसा बारीक बारीक हेका सो दाखयता तुमकां ओके आनी हॅरी हांगसर बसला तो पळय म्हाका कंपनी दिता ते बसून हांगसर बसलेलो एक्चुली तो हांगसून आतां थंय गेला ओके तो पळयात हॅरी बसला ते हॅरी तर चला दाखयता तुमकां हो ब्रश कितलो युजफूल आसा तो हॅरी बसला हांगसर हॅरी सगळ्यांक हाय कर हॅरी सगळ्यांक हाय कर कर बेगिना कर 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 बेगिना हाय कर हय कोणाक पळयता थंय सो म्हाका तो कंपनी दिवपाक बसला हांगसर आनी तेच्या भायर ही विंडो हांवें हांगसर क्लीन करून घेतल्या ही पळयात हॉलांतली विंडो हांगसर बरोसो डस्ट उरता हो पळयात जो हांवें क्लीन करपाक काडलेलो आसा हो पळयात इतलो डस्ट पळयात सामको भरपूर आसा सो तो न्हय कितलोय क्लीन केलो न्हय तरी तो आसलो तसो हें जाता सो हो ब्रश हें करून हांव तो क्लीन करता हेकाच लागून न्हय म्हाका वॅक्यूम क्लिनर एक जाय आसलो म्हटल्यार प्रॉपर तरेन हांव तें क्लीन करूं शकता आनी घेवकूच जाय म्हाका वॅक्यूम एक असलो डस्ट बीन क्लीन करूंक बरो पडटा हे पळय सो हो ब्रश एक्चुली यूज जाता म्हटल्यार न्हय ज्या प्लेसीर तुमी अशें कितें घालूं शकना लायक आतां हांगसर पळय स्पेस कमी आसा सो हो ब्रश हांव आतां यूज करूं शकता हांगसर सो आसा यूजफूल हे पळयात आनी ही जी आसता न्हय नॅट ती सुद्दां तुमी अशा पद्दतीन क्लीन करूं शकता ही पळयात सो हांगसर डस्ट हे पळयात सो हेचेर आमी ब्रश मारताली एक्चुली बट आतां हो ऑर्डर केला ना सो हो मारून पळोवया म्हटलें तर हे क्लीन करप म्हजें चालू आसा ब्रश यूज जाता हो बट डिटेल्सान मातशें क्लीन करूंक जाय तें हे पळयात सो अशा तरेन हो ब्रश जो आसा न्हय तो यूज जाता ताका लागून हे पळयात आनी हो स्पून आसा खरो यूज जाता हो हेतून पळयात कोयर येता सामको ओके सो म्हाका दिसता हे युजफूल आसा कशें म्हाका अशें पयलीं दिसलेलें की हे युजफूल कितें जातलें बट खरेंच युजफूल आसा हे पळयात सो बारीक बारीक कोयर आमी हेतून काडूं शकता तरी बट तुमचे कडेन कितें जुगाड आसा जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा खरेंच म्हाका यूज जातलें कितें प्रॉडक्ट बीन आसा सपोज वॅक्यूम तर आसात वॅक्यूम म्हाका घेवकूच जाय बट तो आतां ना सद्या कारण आतां चवथ बीन येता ओके सो ताका लागून सगळे बजट वायज कामां करची पडटा न्हय ताका लागून सो बरो यूज जाता पळयात खूब युजफूल आसा म्हाका स्टार्टींग दिसलेलें की हे युजफूल ना बट व्हेरी युजफूल आसा सो चला हे सगळें काम करून घेता मातशें क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके
तर हांगसर हांवें न्हय विंडो बीन क्लीन करून घेतले. मेन 2 विंडो जे आसा ते क्लीन करून घेतले. हॉलांतलो आनी डायनिंग टेबल रुमांतलो. आनी बाकीचे जे विंडो आसा ते मागीर करता म्हटलें, कारण 2 विंडो क्लीन करपाक बरो टायम गेलो. आनी तेज्या मागीर सायड बाय सायड सगळे कडेन हांवें क्लीन करून घेतले. सोफा वयले सगळे सेट करून घेतले. आनी एकदां न्हय अशें जाता न्हय, म्हाजे बरोबरूच जाता या तुमचे बरोबर जाता हें कमेंट करून मुद्दाम सांगा. म्हाका एकदां अशें जाता की म्हाजो मूड एकदां असो चेंज जाता सामको, की स्विंग जाता की आतांच झाडू बीन घेवपाचो आनी सगळें फटाफट क्लीन करून काडपाचें. सो एकदां म्हाका अशें जाता कितें क्लीन करूं आनी कितें नाका अशें जाता. सो आयज थोडेशें क्लीन केलें, खूब बरें दिसलें. तें जातकूच हांवें किचनान एंट्री मारलें. मम्मीन म्हाका सांगलेलें की सुक्या सुंगटांचें हुमण करूंक जाय. सो सुंगटां बीन अशी मोडून घेतली, म्हणजे तेचे हे बीन काडून घेतले. आनी भायरना इतलो वारो सुटलेलो, तो एन्जॉय करता करता हांगसर म्हाजें किचनान काम चालू आसलें. पूण मदीं न्हय लायट येताली वयताली, तरी बट हांवें म्हजें काम जें आसा तें कंटिन्यू केलें. सुंगटां सगळीं बरी क्लीन करून घेतली, ती उदकान बरी 2-3 फावटी धुवन घेतली, मातशीशी उदकान घालून फुगत दवरलेली. आनी हांगसर लायट नासली तरी बट न्हय आतां हुमणान म्हाका भेंडे बीन घालपाक जाय आसले. मम्मीन ऑलरेडी सगळें काडून दवरलेलें. सो भेंडे बीन बरें क्लीन करून घेतले. थोडेशे पेड्डेर आसले ते म्हटले भायर उडोवन घेवया. आनी जे कितें जाय आसलें हुमणाक न्हय ते सायड बाय सायड बरे तरेन सगळें कट करून घेतले. आनी मिरसांग तर ऑलरेडी रेडी करून दवरलेली, सो टेंशन कांय नासलें. लायट केन्नाय बी येयली म्हण कांय प्रॉब्लम नासलें. आनी बरें दिसतालें, वातावरण खूब बरें आसलें. भायर तितलो पावस नासलो, पूण वारो बरो येयल्लो, सामको वारो बरो सुट्टालो. सो अशे तरेन सगळें रेडी केलें. सुंगटांक मीठ कांदो सगळे गोश्टी लावन दवरलेले. आनी हेची रेसिपी ऑलरेडी हांवें शेअर केल्ली आसा म्हाज्या चॅनल. सो गायज काय बरें वत येयलें पळयात. आनी टायम सद्या जाल्ले आसा 11:30. आनी हांव सद्या भायर येयलें. बरेंचशें काम न्हय करून घेतलें. लायट ना सद्या, लायट न्हय येता वयता. सो थोडो फारसो कोयर आसलो उडोवपाचो, तो म्हटलें उडोवन घेवया, कारण एकदम भायर येयलें न्हय का मागीर हांव परत येयना. एकदांच जें कितें भायलें काम आसता न्हय तें एकदांच घेवन येता. सो कोयर आसता थोडोसो उडोवया म्हटलें. पळयात कडक अशें वत आसा. सो चला. आनी ह्या सायडीन येवप म्हटल्यार शेळो सामको, सो भंय दिसता. हे पळयात सगळे कडेन शेळो. सो पावस ना कांय ना, वारो ना, पूण लायट गेली आमची. अशी पावस असल्या तरी नाही लायट वयता, पण आतां पावसूय ना, पण पावसान काळोख केला. लायटीचे बीन तेंचे खंयूय काम चालू आसता न्हय, वारो मारता न्हय, झाडां बीन पडटा मागीर. सो ताका लागून आयज तर बरीचशी कामां न्हय हांवें करून घेतली. ओके, मिरसांग तर सकाळीच रेडी करून घेतलेली, कारण लायटीचो भरोसा नासता, खबर आहा आमकां. सो बाकीचे सगळे सुंगटांक म्हटल्यार सुक्या सुंगटांचें हुमण करतली न्हय, सो सगळें ल्हान बीन घेतलें. मम्मीन सांगलेलें नुस्तें कितें जाय जाल्यार घे म्हणून, नुस्तेकार येवन गेलो, बट हांवें कांय घेवंक ना. सो अशें तरेन तर चला फुडलो पळोवया कशें कितें काम आहा तें सगळें करून घेता. रोखडी मम्मी येतली मागीर. घरान येताच न्हय सोमतें हुमण करपाक घेतलें, कारण आयज टायम कसो कितें धांवतालो न्हय हें कांय कळत नासलें. आनी कॅमेरा जो आसा न्हय तो ट्रायपॉडाक लायलो आनी रेसिपी थोडीशी शूट करपाक स्टार्ट केली. सो हुमण करपाक स्टार्ट केल्लें. हेजी रेसिपी ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर हांवें शेअर केल्ली आसा. ड्राय प्रॉन्स करी कशी कितें करतात ती तुमी मुद्दाम म्हाज्या चॅनलाचेर ही रेसिपी चेक करूं शकता, मेळटली तुमकां. लायट ना येता वयता, बट आतां येयल्या पळोवया. लायट ना न्हय जाल्यार भरपूर गरमी जाता. आनी तेच्या भायर काळोखानूच सगळीं कामां हांवें करून घेतली. आनी सायड बाय सायड हुमण सुद्दां जाल्लें आसा. सुंगटांचें हुमण करून घेतलें. 12 जाली. सो पळोवया आतां मम्मी कितल्यांक येता. 12 म्हटल्यार 12:30 बीन येता. मे बी एकदां लेट जाता तांकां, कित्याक जे हातीन काम घेतलां तें कवर अप करता आमचो लेट जाता न्हय, ताका लागून. पळोवया आतां कितल्यांक येता ती. म्हाजें काम जाल्लें आसा. जस्ट एक मॉप मारपाचें उरलां. मॉप मारून घेतलें न्हय सगळी कडेन काय मागीर फ्री म्हणटात तशें. आतां न्हांवपाचो प्लॅन पळोवया. एक्चुली सकाळ सान न्हाता आमी, पण तशें आयज मम्मीन जर उदक तापयलें जाल्यार बरें आसा. थंड हालींच्या दिसांनी न्हायना हांव, कारण एक तर फाटल्या दिसांनी थंडी जाल्ली न्हय, थंयच्यान थंड न्हांवपाचें बंद केलें. सो फायनली फ्री जालें अशें म्हणूं शकता. चडान चड काम जाल्लें आसा. ओके, लायट ना तरी बट तें काळोखान जपाजप सगळीं कामां हांवें करून घेतलेलीं आसा. सो अशा पद्दतीन आतां पळोवया तोंडाक कितें करता ती मम्मी. ऑर आयज व्हडलेशें जेवणाक कांय ना आमगेर. सुक्या सुंगटांचें हुमण आनी तोंडाक मागीर खारो बिरो कितें लावपाचो, नाल्यार सालद करतलें.
सो प्लेन सदांच गरजेचें ना न्हय नुस्तें तोंडाक आसूंक जाय आनी कितें आसूंक जाय. सो आयज खूब दिसांनी सिंपल अशें जेवण आसा आमगें. ओके, सो पळोवया मम्मी येयली काय मागीर तुमकां मेळयता. ओके, आनी पॉसिबल जाल्यार म्हाका टायम एडजस्ट जालो जाल्यार सांजचे मागीर हांव सुपारे घेवन बसतलें. खूब आसा ते सुपारे, सो ताका लागून आतां मम्मीचें केन्ना शेतांतल्या काबार जातलें हें कांय आयडिया ना न्हय. सो मागीर नाल्यार हांवूच घेवन बसतलें थोडें थोडें करून, कारण तें मशिनान करता न्हय. सो लेट्स सी कशें कितें जाता तें दिता तुमकां अपडेट. ओके, आनी हुमण दाखयता कशा पद्दतीन केला. ऑलरेडी ही रेसिपी हांवें तुमकां शेअर केल्ली आसा तुमच्या बरोबर, सो दाखयता तुमकां तरी बट हुमण कशें कितें जालां तें. ओके, पळयात हांगसर हुमण म्हजें रेडी जाल्लें आसा. अशा पद्दतीन बरो भेणो बिणो घालून हांवें हुमण केलां. आतां फायनल टेस्ट तर मम्मीच सांगतली कशें जालां, मीठ बीन कमी जाला जाल्यार. सो अशा पद्दतीन जेवण जालें आनी गॅस बी हांवें हांगसर क्लीन करून घेतलेली आसा. तर न्हय म्हाका न्हय तुमच्या कडसून एक हेल्प जाय. खूब दीस हांव प्लॅन करतालें की तुमकां सांगतालें, तुमी म्हाका आयडिया दिवं शकता म्हणून. सो एक्चुली न्हय गॅसीचो जो हो आसता न्हय पार्ट, कितें म्हणटा हेका बर्नर, खबर ना म्हाका हेका कितें म्हणटा त्या. सो हे जे पार्ट आसता न्हय आमच्या गॅसीक 3 हे आसा. सो हो जो आसा न्हय तो भरपूर काळो जाला. म्हटल्यार घर प्रवेशाक आमी ह्याच गॅसीचेर जेवण केल्लें आनी व्हडल्या गॅसीचेर केल्लें. जी आमची शेगडी आसा पळय सिंगल तेजेर केल्लें, पण हेजेर व्हडले व्हडले तोप दवरलेले. सो कोण जाणां कशें कितें हें न्हय म्हटल्यार जेवण करपाक आसली न्हय खूब जाणां, हें न्हय काळें जालें सामकें. एकूच त्या टायमार आमी गडबडीन अशें पळोवंक ना, कारण भरपूरशीं जाणां जेवण करपाक आसलीं आनी आमी आमच्या कामांनी बिजी आसलीं. सो कशें कितें जालें हें अशें कित्याक काळें पडलें. एक्चुली हांवें खूब हेजेर जुगाड केलो, म्हटल्यार सोडा लिंबू कितें कितें ल्हान घासले, वीम हें तें बट हें वचना. तुमचे कडेन कितें जुगाडू आयडिया आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. नाल्यार म्हाका तो स्प्रे जो येता न्हय तो ऑर्डर करचो पडटलो. भरपूर बुरशें दिसता न्हय तें काळें, एकूच काळें आसा, बाकी दोनूय गॅसीचे बरें क्लीन आसा सामकें. आनी आमी काडून घासता बीन धुता बीन हे भितरल्यान पळय बरें आसा, अशें क्लीन आसा. आनी अशें जें आसा न्हय तें काळें जालें. सो अशा तरेन ओके. सो सांगात म्हाका कितें जुगाड आसा जाल्यार तुमच्या कडेन, तुम्ही म्हाका सांगू शकता. हे पळयात अशा पद्दतीन बुरशें दिसता न्हय तें घासता एक्चुली मम्मी, बट तें काळें वचना. हे पळयात हे बाकीचे दोनूय क्लीन आसा, पण हेका मातसो जुगाड कितें आसा जाल्यार सांगा. तो टायम टू टायम आमी काडून बीन क्लीन करता आनी हे न्हय भरपूर बुरशें दिसता. हे पळयात. सो मातशें जुगाड कितें आसा जाल्यार सांगात. खुबूच बुरशें दिसता तें तेका लागून, कारण घर प्रवेशाक ह्या शेगडीचेरूय आमी जेवण केल्लें आनी प्लस दुसरीय बीन. सो अशे तरेन हे पळयात. त्या टायमार कोणी लक्ष दिला ना इतलें, कारण आमी आमच्या कामांनी सामकी बिजी आसली. सो त्या टायमार न्हय लक्ष असं दिवपाक मेळोकूच ना. सो प्लीज म्हाका सांगात, आयडिया दिया मातशी. ओके, सो गॅस बीन सगळे ओटा बीन हांवें क्लीन करून घेतलो. सो आतां मातशें बसतलें, बरें उदक बीन पितलें आनी मागीर पळोवया क्लीन मातशें मॉप मारून घेतलें. आयज टायम कसो कितें गेलो न्हय कळोकूच ना म्हाका. भरपूर बिजी अशें उरलें हांव आनी बरीचशी कामां करून घेतली. ओके माशो माशो ए माशो मातशें घे. ही तिगांय जी बसल्या न्हय ती मम्मीचो वेट करता. मम्मी केन्ना येतली आनी तिका केन्ना पळयतली आनी ती केन्ना बिस्कीट घालतली. एक्चुली हांवें घातली हांकां बिस्कीट, बट मम्मी ती मम्मी न्हय. कितें मम्मीचो जो मोग आसता तो डिफरंट, आमचो डिफरंट. ओके, सो मम्मीचो वेट करता तिगांय बसून. आनी पेटो आमचो गेला तिचे बरोबर. ती जेन्ना घरा येतली तेन्ना पेटो येतलो. ती पळयात हांगसर येयल्या मम्मीन स्कर्ट घातल्या पळयात शेतांसून जस्ट नाव येयल्या. आनी जशें की तुमकां हांवें सांगलें ही सगळी वेट करतात. मम्मी तुजी वाट पळयतात ती. तूं येतली आनी नुस्तें घालतली, बिस्कीट घालतली. नुस्तें खंयचें घालतली? येवन हॅरीची सेवा. कितें तुकाच रावता तो, तू येतली आनी तेका घालतली म्हणून. तो तुजे कडेन खाता काय म्हाजे कडेन खाता? कितें तो तुका रावता काय म्हाका रावता? तुका भायर इतली बरी रावल्ली मगे सगळीं जाणां. वेलकम वेलकम करूं. आय हॅलो करूं गे मागीर. अशेंच हाय करता, कितें तो स्टॉप रावचो ना, तो कंटिन्यू रावतलो. गाडी काड दाखयता, तोंडा कडले काड दाखयता. आतां हाय करता पळयात तुमकां.
सो सध्या तिची ड्युटी चालू आसा शेतान. कितें लावपाक गेल्ली काय काडपाक गेल्ली? सो कळनासलें तरी तरवो काडूंक वयता ती. लास्ट टायम सुद्दां चड वचोंक नासली ती. ह्या फावट सुद्दां तिका म्हणजे वचपाचें अशें नासलें, बट कोणूय मागीर आफयता न्हू आनी ना म्हणोकूय बरें जायना नगे. सो तेका लागून गेली ती. सोंपलें हॅरी, सोंपलें, चल. तेका खबर आहा पॅकेट आहा अजून. सो देड जालें, आतां जेवतली बी, कारण मागीर रोखडीच परत मम्मी वयतली शेतान, तेका लागून. सो चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. सांजची ना 4 जाल्ली आसा आनी व्हिडिओ जो आसा ना तो आतां खंय तरी हांव कंटिन्यू करता. न्हीद बीन काडली हांवें, बरें 1 वर न्हिदलें हांव. आनी मम्मी आसली तशी अडजांक सुमार परत शेतान गेली. सो ती गेली तशें एक न्हीद काडली, जेम काडली हांवें आनी आतां 4 सुमार उठलें. सो सांजच्या टायमार मागीर एक 5-5:30 म्हटल्यार बाकीची कामां स्टार्ट जाता. मम्मी घरा आसता तेन्ना ती सगळें करता, भायर सारण बीन सगळें बॅक सायड बीन मारप. बट आतां ती शेतान गेल्ल्याक हे सगळें सांजच्या टायमार सकाळच्या टायमार आसता म्हाका थोडेंशें काम. सो आतां मदींचो टायम आसा, कारण न्हीद बीन काडला हांव, फ्रेशूय जाल्लें आसा. सो आतां बसून कितें करतलें. सो हांवें चिंतलें की जें आमी काम हातीन घेतलेलें सुपाऱ्यांचें तें थोडेंशें घेवन बसपाचें म्हणून. एक्चुली मम्मीन म्हाका कांय सांगूंक ना की सुपाऱ्याचें काम बीन कर आं म्हणून, कारण तिका खबर आसा म्हाका बेजार येता ते सुपारे बीन घेवपाक, बसूंक अशें क्लीन बीन करपाक, सोलपाक. बट कशें आहा, सगळींच कामां आमी पेरंट्साचेर दवरूं शकना न्हय, आनी सगळींच कामां हांव म्हाज्या मम्मीचेर दवरूं शकना, मम्मी करतली. सो बारीक जरी काम असलें तरी तें तिका मातशेंशें हेल्प नाय. सो म्हटलें चल, तिणी ना सांगलें तरी म्हटलें हांव म्हाज्या मनाचो सुपारे घेवन बसतलें. तेका लागून हांगसर येपयात सुपारे जे आसा न्हय तेजी तयारी केल्ली आसा. सो हांव बसतलें आतां थोडेंशें. तिणी म्हाका अजिबात सांगूंक ना बस म्हणून. बट जशी जशी आमी व्हडली जाता तशें तशें आमकां एक्चुली कळोंक लागता न्हय की आपल्या पेरंट्सांक बारीक बारीक काम सुद्दां केल्यार कितली हेल्प जातली ती. सो हे प्रत्येक भुरग्याक कळोंक जाय. सो म्हटलें चल, मम्मीक तितलीच हेल्प जातली. आनी सगळींच कामां एक्चुली मम्मीचेर दवरूं शकना न्हय, मम्मी करतली म्हणून. सो तेका लागून म्हाज्या कडसून मातशीशी हेल्प तिका. सो चला, आनी हें काम एक्चुली आमच्या घरांतलेर आसा, तिणी केलें कितें हांवें केलें कितें, बरोबर न्हय. सो चला सुपारे सोलूंक बसता आनी तोंड म्हाजें सुजलेलें दिसतालें, न्हिदून उठलां हांव न्हय तेका लागून. सो चला सुपारे मातशेशे जाता तितले सोलून घेता आनी मागीर बाकीचे बॅक सायड जे कामां आसा ते करून घेता. आयच्या व्हिडियोन हांवें जाता तितलें न्हय कॅप्चर करपाची ट्राय केलें की बॅक कॅमेरार सुद्दां ही गोश्टी आसतात, म्हटल्यार ही थोडीशीं कामां आसता. अशें ना की फकत ब्लॉगिंगूच आसा, मुद्दाम म्हटल्यार मुद्दाम शेअर करपाची ट्राय केल्या. अशी थोडीशीं चुकून 1-2% मनशां आसता तांकां अशें दिसता की बॅक कॅमेरा आनी काम कितें आसतलें काय म्हणून. सो बरीचशीं कामां आसता आमच्या लायफान, ओके. आनी आयज शेअर बी केली तुमचे बरोबर. तर गायज चला, तर आयचो व्हिडिओ भरपूर लाँग जालो. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत न्हय जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून. आनी आयचो रुटीन तुमकां आवडलो की ना हें म्हाका मुद्दामूच कमेंट करून सांगा. सो म्हाजे कडेन जशें जाता त्या भशेन हांव बाकीची सगळीं कामां हँडल करपाची ट्राय करता.